नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. उत्तर प्रदेशांत 10 विधानसभा मतदारसंघांत जावपी उपवेंचणुके खातीर साबार राजकीय पक्षांची तयारी नेट धरता. आज मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी आपल्या शासकीय घरांत महत्वाची बसका आपोवन साबार प्रभारी मंत्र्यां वांगडा वेंचणुकेच्या तयारी विशीं नियाळ घेतलो. ह्या वेळार दर एका प्रभारी मंत्र्याक सप्तकांत कमीत ते कमी 2 दीस आपल्या मतदारसंघांत घालोवपाचे निर्देश मुखेलमंत्र्यांनी दिले. तशेंच ह्या बसकेंत उमेदवारांच्या नांवाचेरूय चर्चा जाली. उपरांत मुखेलमंत्री आज सांजे उत्तर प्रदेशाच्या राज्यपालां वांगडा महत्वाची बसका करतले. सोरो घोटाळो प्रकरणात सीबीआयच्या अटकेंत आशिल्ले दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांची जामिनाची याचिकेचेर आज उच्च न्यायालयांत सुनावणी जाली. 26 जून सावन सीबीआयच्या अटकेंत आशिल्ले केजरीवाल हांच्या पक्षान न्यायालयान वाद सादर करतना तांचे वकील हांणी केजरीवाल भायर सरपाक जायना म्हूण सीबीआय हो कट रचला असो आरोप केलो. तशेंच 3 वेगवेगळ्या न्यायालयान केजरीवालांच्या फावरान निर्णय दिला अशें तांणी सांगलें. पयरच्या सप्तकांत अंमलबजावणी संचालनालयाच्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयान केजरीवाल हांचो अंतरीम जामीन मंजूर केल्लो. उच्च न्यायालयान जामिनाचेर निर्णय 29 जुलय मेरेन राखून दवरला. कर्नाटकाचो एक निर्णय सध्या गाजत आसा. कर्नाटक सरकारान आपल्या राज्यात खाजगी कंपनीत स्थानिक लोकांक 100% आरक्षण दिवपाचो निर्णय घेतला. ग्रुप सी आनी ग्रुप डी ह्या कर्मचाऱ्यां खातीर हे 100% आरक्षण आसा. मुखेलमंत्री सिद्धरामय्या हांचो ह्या संदर्भात विचार असो आसा की कन्नड उलोवपी लोक नोकरीपासून वंचित रावचे न्ही. आमचे सरकार कन्नड समर्थक आसून कर्नाटकांतल्या तरणाट्यांक नोकऱ्यो दिवप हे सरकाराचे प्राधान्य आसा. जे विधेयक मंजूर जाला ते प्रमाण व्यवस्थापन कंपन्यांनी 70% आरक्षण जाल्यार बिगर व्यवस्थापन कंपन्यांनी 50% आरक्षण विधेयकान मंजूर केला. ह्या संदर्भात माहिती काल रोजगार मंत्री संतोष लाड हांणी दिली. जम्मू काश्मीरच्या दोडा वाठारांतल्या कर्नाल गांवांत लष्कर आनी आतंकवादी हांचे मदीं परत एकदा फारपेट सुरू जालो. सोमारा सावन सुरू जाल्ले फारपेटाचो आज 3रो दीस. तशेंच लष्कराचेर आतंकी हल्लो करून 4 जवानांक मारून उडोवपी आतंकवाद्याचो सोद पुराय वाठारांत सुरू आसा. जंगलांत नदर दवरपाच्या हेतान ड्रोनांचो वापर लष्कर करतात. गोंय विधानसभा अधिवेशनाच्या कामकाजाचो आज 3रो दीस. दिवचल नियोजित वेटनरी हॉस्पिटलाचे काम खासा आर्थीक तरतूद करून बेगोबेग मार्गाक लायतले अशें उतर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिलें. प्रश्नोत्तराच्या वराक दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी पशुसंवर्धन मंत्री नील कर्णकर हांकां ह्या संदर्भात प्रश्न विचारिल्लो. हाचेर हस्तक्षेप करून मुखेलमंत्र्यांनी तांकां जाप दिली. स्मॉल एनिमल्स आणि बिग एनिमल्स हाच्या खातीर हॉस्पिटल बांदपाचो जो तेच हॉस्पिटल ते बांदुया. आमकां एकंदर म्हणजे बिचोली पुराय तालुक्यात तशें पळोवंक वचत जाल्यार लोक कामधेनू ह्योय स्किम्स आनी बाकीची स्मॉल एनिमल्स लोक आजकाल म्हणजे आमी पळयता की डॉग्स आसतले कॅट्स आसतले हे खूब मोठ्यापणान लोक काळजी घेतात. थंयसर त्या पूर्ण परिसरात आनीक ना. हांव तांकां सांगता की वेटरनरी डिपार्टमेंट जाता तितके बेगीन एक्सपर्टायट करून जर फंड एलोकेशन करूंकूय नासत जाल्यार PWD बिल्डींग फंड्सांतल्यान हांव स्पेशल प्रोविजन करून तांचे हॉस्पिटल जे आहा पळय जागा घेतलेल्या ते बेगिनात बेगीन सुरू करपाक लायता. हांव तारीख आतां सांगूं शकना बट जाता तितके बेगीन जे आसा पळय तो प्रोजेक्ट आमी सुरू करून कंप्लीटूय करूंक लायता. म्हणजे ह्या टेन्युअरान जाता तितके जाता तसो म्हणजे 27च्या पयलीं तो प्रोजेक्ट पुराय करपाक लायता. मिनिस्टरांनी फॉलोअप करून तो करून घेवचो. केंद्र सरकाराच्या देखो अपना देश सारख्या येवजण्यांक पालो दिवपा खातीर देश विदेशी पर्यटक गोंयांत येवचे ह्या हेतान पर्यटन खातें वेगवेगळ्या कार्यक्रम चालीक लायता. रोड शो, इंटरनॅशनल मार्ट ह्या सारकिल्या कार्यावळी पर्यटकांक जागृताय करता अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी विधानसभेत सांगलें. फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांच्या प्रश्नाक जाप दितना तांणी माहिती दिली. इनक्रेडिबल आमी एकामेकाक पळोवंक जाय म्हणून जे फक्त पयलो गोंयचो स्टॉल आसतालो आज इंटरनॅशनली स्पीकर्स लडाख, UP, Karnataka, MP, अशे various states have been participating in those international marts where we are. Goa doesn't participate alone and gelo, and we have serious meetings which are with the particular trade. B2B जाता, G2B जाता. कनेक्टिविटी खातीर, इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर आणि न्यू टुरिझम सर्विसा खातीर मिटिंगा जाता. आणि हे सगळे रिपोर्ट स्पीकर्स अगेन are placed for the empowered committee
discussions are held and then we decide the next course. हांव मानता ताजें आयच्या वर्साक स्पेनाचे गेले स्पेन कितले आयले आमच्या कडेन ताजो नंबर नासता स्पीकर सर कित्याक इमिग्रेशन डजंट शेअर डेटा विथ अस वी गेट द ऑल इंडिया स्टॅटिस्टिक्स म्हणजे ह्या वर्सा समज कोविडाच्या वेळार 33,000 जाल्ले जाल्यार ह्या 3 वर्सांनी आमी 4.5 लाख इंटरनॅशनल टुरिस्टाच्या हाजेर नंबराचेर पावले 4,52,000 एज ऑन डेट फॉर दीस पर्टिक्युलर इयर. पयशांची आमिषा दाखोवन फटीचे मोबायल कॉल करून लोकांक फटोवपाच्यो घडणुको वाडत आसा. ह्या फाटभुंयेर मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकर हांणी 0 वरांक हुस्को उक्तायलो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लोकांनी ह्या संदर्भात सादूर रावचें अशी शिटकावणी दिवन अश्यो घडणुको घडल्यार ताकतिकेन पुलिसांक कळोवचें अशें आवाहन लोकांक केलें. बऱ्याच पेरेंट्सांक फोन येता त्या पेरेंट्सांनी पयलीं कोणीच म्हणजे भियोन न वता व्हेरीफाय करप गरजेचें आसा आणि दिस इज अ बीग रॅकेट वर्किंग फ्रॉम द डिफरंट कंट्रीज. आमची सायबर क्रायम टीम जी आसा पळय न्ही तेंच्यांनी काम सुरवात केलां आणि ऑलरेडी म्हणजे ज्या कंट्रींतल्यान ते वर्किंग करता पळय न्ही ताजेर पर्यंत ते पावतले. दे आर ऑलरेडी सुरवात आसा. ते कोंकणींतल्यान उलोवप आनी ऑलरेडी सांगप की तुजे भुरग्याक खंय तरी धरला आनी कितें पयशे ट्रान्सफर कर. लोकांनी कोणीच म्हणजे अशा पद्दतीचो कॉल येयलो जाल्यार भियोन न वता पुलिसेक इन्फॉर्म करचें पयशे बिशे ट्रान्सफर करपाचे भानगडीक पडचे न्ही. राज्यांत खास करून पर्यटन स्थळांचेर भटक्या सुण्यांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर थळाव्यो संस्था बिगर सरकारी संस्था हांचे सयत सगळी यंत्रणा कार्यरत आसा अशी माहिती पशुसंवर्धन मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी विधानसभेत दिली. मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकर हांच्या लक्षवेधी सुचोवणेचेर जाप दितना मंत्र्यांनी ही माहिती दिली. सुण्याचे निर्विजीकरण करपा खातीर पंचायती आनी पालिका प्रशासकांक सरकार आर्थीक मजत करतले अशी माहिती तांणी दिली. पुराय देशभर आषाढी एकादश आज भक्तिभावान मनयतात. महाराष्ट्रातल्या पंढरपूर गावात आषाढी एकादशीचे वेगळेच महत्व आसा. देशातल्या खाची कोनशातल्यान भाविक हांगा एकादशीच्या निमतान येतात आणि विठ्ठलाचे दर्शन करतात. आज महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी भक्तां वांगडा भजनात वांटो घेतलो. मुखेलमंत्र्यांनी श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरांतल्या महापुजेंत वांटो घेतलो. पंढरपुरांत आज सगळे कडेन भक्त श्री विठ्ठलाचे नामस्मरण करपाक गुंग जाल्यात. गोंयांत लेगीत आज आषाढी एकादशी निमतान मोठे उर्बेन मनयतात. विठ्ठलापूर साखळेच्या विठ्ठलाच्या देवळांत हजारांनी भाविकांनी आज सकाळच्यान देवळांत हजेरी लायल्या. सरभोंवतणीच्या विद्यालयांत विद्यार्थ्यांनी ह्या निमतान आज वारी आनी दिंडी काडली. दिवचल ते साखळे मेरेन ही वारी चल्ली. फोंडेच्या विठोबा देवळांत सकाळच्यान धार्मीक विधीक सुरवात जाली. फोंडेच्या भक्तांनी देवळांत गर्दी करून श्री विठ्ठलाचें दर्शन घेतलें. ह्या वेळार लागसरच्या विद्यालयांतल्या विद्यार्थ्यांनी दिंडी काडिल्ली. अरविल्ल्या काळा सावन चलत आशिल्लो माशेलांतले देवकी कृष्णाचो देवळा मुखार जावपी चिखलकालो अंदू 16 ते 18 जुलय मेरेन चलतलो. ह्या कार्यावळीचें उक्तावण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी केलें. थळावे आमदार आनी खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी हेर भाविक आनी ह्या वेळार मोठ्या संख्येन हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी ह्या चिखलकाल्या संदर्भात माहिती दिली. मागच्या वर्षापासून संपूर्ण जगभर हा उत्सव जो आहे तो पसरलेला आहे आणि ह्याचं मुख्य जर कारण जर काय आहे तर वर्तमानपत्र सोशल मीडिया आणि माउथ पब्लिसिटीच्या माध्यमातून खास करून टुरिझम डिपार्टमेंट गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा याने जो अनोखा जो कार्यक्रम जो उपक्रम हातात घेतलेला आहे त्याबद्दल मी आदरणीय रोहनजी खंवटे यांनी एक सांस्कृतिक एक बंधन या मातीकडे असलेला वास त्या मातीकडे असलेलं नातं आज संपूर्ण जगाच्या नकाशावर आज पोहोचवलेला आहे. आणि म्हणूनच गेली कित्येक वर्ष प्रयत्न करत असताना ज्यावेळेला विचार जुळतात ज्यावेळेला एकमेकांबरोबर एक म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग होतं त्याच वेळेला असे तऱ्हेचे कार्यक्रम आज इथं संपन्न होत आहे. पॅरिसांत 26 जुलय ते 11 ऑगस्ट मजगतीं जावपी ऑलिंपिक खेळा सर्ती खातीर भारतांतल्यान 117 खेळगड्यांचो पंगड मंजूर केला. ते भायर तांचे सयत 140 सहयोगी कर्मचारी वचपाचे आसात.
हातूंतले 72 कर्मचाऱ्यांचो खर्च सरकारा वतीन जातलो। हे फावट भारतांतल्यान वचपी खेळगड्यांच्या पंगडान सगळ्यांत व्हडलो पंगड एथलेटिक्स खेळा खातीरचो आसा। 29 एथलेटिक्स खेळगड्यां भितर 11 बायलो जाल्यार 18 दादल्यांचो आस्पाव आसा। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळा सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।